सीएएच्या समर्थनात शुक्रारा पणजे एकठांय जातले 27,000 भाजपा कार्यकर्ते। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा करतलो मार्गदर्शन। भाजपान आमच्या काय प्रश्नांचे दिवचे जापो, मागला काँग्रेसीन। उत्तर गोय अल्पसंख्याक विभागाचो मुखेली जावेद शेखान सोडली काँग्रेस। ताचे बरोबर जिल्लो सरचिटणीस आणि पणजेच्या ब्लॉक मेंबरांनी केले बाय बाय। सीएए आणि एनआरसीचे समर्थन करत गेले भाजपात। काणकोणचो खोतीगाव रट्टा उदकाक, पुराय उदका पायपलायन गेला कळमेवन। फाटली 36 वर्सां कोणेच लक्ष दिले ना। पळयात आमचो खाशेलो रिपोर्ट। विजनरीज क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या गुंतवणूकदारांनी काढलो पुलिशेत मोर्चा। 39 कोटींच्या घोटाळ्याची करत चौकशी, केली मागणी। आर्थिक गुन्हे विभागान दिला कारवाईचे उत्तर। येवकार, हांव रोशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। केंद्रीय सरकाराच्या भारतीय नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनात शुक्रारचे रॅलीत भाजपा बरोबर हेर गोंयकारांनी वांटेकार जावपाचो उलो भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान मारला। जाल्यार पोर्तुगीज नागरिकत्व स्वीकारिल्लो गोंयकारांक आपसूक नागरिकत्व मेळचे हे खातीर कायदो बदलतले हय। नोटबंदीचे कितें जालें? जीएसटीन कसलो फायदो करून दिलो? अशा काय प्रश्नांच्यो जापो भाजपाक दिवच्यो पडटल्यो अशें काँग्रेसीन म्हटलां। दनपारां 3:30 पाट्यावेल्यान सुरू जावपी हे रॅलीचे पणजेच्या आझाद मैदानार पावतकच सभेत रुपांतर जालें। भाजपाचो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मार्गदर्शन करतलो। रॅली आणि सभेक गोंयभरच्यान मेळून सुमार 27,000 कार्यकर्ते वांटेकार जातले अशें विनय तेंडुलकरान सांगलें। आज आम्ही पळयतात लोकसभेन तशेंच राज्यसभेन चडशा पक्षांनी राज्यसभेन आमकां बहुमत नासतना सुद्दां 124 मतां समर्थनात पडली आणि 99 मतांय ऑपोजिशनान पडली। त्या हितूर आमकां AIDMK, जनता दल किंवा अन्य पक्ष आसा आमचे अकाली दल, आसामाचे थंयचे स्थानीक पक्ष, नॉर्थ इस्टाचे सगळे पक्ष यांच्यानी सगळ्यांनी बिलाक समर्थन दिले। पण फक्त आम्ही पळयतात अर्बन नॅक्सलाइट ते हेजो कोणायकूच अर्थ कळनाशिल्ल्या भशेन ते विरोध करपाक लागले। आणि काही काँग्रेस पार्टी आसूं, तेजे भितरली समाजवादी पार्टी आसूं किंवा बसपा आसूं, असे बारीक बारीक पक्ष आसा, DMK आसूं, हे एक सॉंग घेवन न्हिदलेल्याचे सॉंग जशें घेता अशें हेंच्यांनी सॉंग घेवन विरोध करपाक केला। लाखोच्या संख्येन लोक येवन ह्या बिलाक समर्थन करतात। तशेंच फाल्यां जे सगळे लोक हांगसर गोंया भितरले समर्थन करतले। हांव गोंयकारांक सगळ्यांक अपील करता की ह्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते सोडून अन्य लोकांनी ह्या रॅलीक सहभागी जावचें। नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनात फाल्यां जातले सभेंतल्यान भाजपान काय प्रश्नांच्यो जापो दिवच्यो अशें काँग्रेसीन मागलां। लोकांक खातीर घेतिल्ल्या निर्णयांचेर परत लोकां मदीं वचून कित्याक स्पश्टीकरणां दिवची पडटात? पोर्तुगेज पासपोर्ट, नोटबंदी, जीएसटीचे कितें परिणाम जाले हे फाल्यांचे सभेत भाजपान सांगचे अशेंय काँग्रेस म्हणटा। पळयात। हे 3-4 होम मिनिस्टरान पार्लमेंटान बोन सांगला की क्रोनॉलॉजी सारकी पळयात म्हणून। पयलीं येतली ते, मागीर येतले NPR आनी मागीर येतली NRC। सो आतां सांगून की आमी NRC केन्नाच डिसायड करूंक ना। पंतप्रधान सांगता आपल्याक NRCचे केन्नाच आमी डिसायड कॅबिनेटीन करूंक ना, जाल्यार असली जुमलागिरी केन्नाच इंडियेक जावंक ना। राष्ट्रपतीन जेन्ना अधिवेशन स्टार्ट जातालें पळय तेन्ना ताणें क्लियरली सांगलां, माय कॅबिनेट विल ब्रिंग द CAA and the NRC.
हे तेंच्यांनी फाल्यां खुलासो करूंक जाय. सो हे जुमलाबाजी जसो मोदी आनी अमित शाह वेगळो करीत आख्खी भारतीय जनता पक्ष कसवतली, तशीच NRC आनी CA काय अर्थ ना. जेन्ना 2014 इलेक्शनाक आयज तो पंतप्रधानान एक आव्हान केलेलें, आपणाक पंतप्रधान करूं नाका, आपणाक चौकीदार करात. आतां हो चौकीदार विचारता, चौकीदार आमी ताका केला आमच्या कॉलनीचो, वो म्हाका आतां डॉक्युमेंट मागता, हांव ह्या हेजो देशाचो कोण न्ही म्हणून. हें कितें, कसलो चौकीदार हो? NRC is the whole game is around NRC. They are only now taking it back by saying we are not spoken about it. But are they telling lies in Parliament? This they have to answer tomorrow. आज डिमॉनिटायझेशनाचे कितें अचिवमेंट जाल्ले आसा ते फाल्यां म्हाजे कोतान त्यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान सरकारा वतीन लोकांक एक्सप्लेन करपाक जाय की डिमॉनिटायझेशनाचे फायदे कितें जाले, लुकसाण कितें जालें, इकॉनॉमीचें कितें जाल्लें आसा, GSTचें कितें जाल्लें आसा, पुलवामा अटॅक जो टेररिझमाचो जालो तेजेर कितें जाल्लें आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि अमर चावरिया. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विशयावयल्यान काँग्रेसी भितर फूट पडल्या. हे खेपेक काँग्रेसीची गट समिती फुटल्या. सुधारित नागरिकत्व कायदो आणि नागरिकत्व राष्ट्रीय नोंदणीक तेंको दीत काँग्रेसीचो उत्तर गोंय अल्पसंख्य विभागाचो मुखेली जावेद शेखान राजीनामो दिला. तशेंच उत्तर गोंय सरचिटणीस हिनेश कुबल आणि गट समिती अध्यक्ष प्रसाद आमोणकारा सयत हेर मुखेली समितींतल्यान भायर सरल्यात. पत्रकार परिषद घेऊन प्रसाद आमोणकार, हिनेश कुबल आणि जावेद शेखान याविषयी माहिती दिली. काँग्रेस गट समिती सोडून तांणी भाजपात प्रवेश केलो. पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात आणि आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारान ताका भाजपात येवकार दिलो. आम्ही एक कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतला दॅट वी आर रिजायनिंग फ्रॉम द काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस मेंबरशीप. म्हाका दिसता एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आमी हे CA एंड NRC वेलकम करपाक जाय, बिकॉज वीच इज रियली इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन, एंड एट द सेम टायम अपोज द स्टँड टेकन बाय द काँग्रेस पार्टी विथ रिगार्ड्स टू दीस. एंटी नॅशनल स्टँड घेवन लोकांक मिसलिडींग करपाचें पोजिशन घेवन काँग्रेस पार्टीन हेजे कटकारस्थान रचलां. ते ओळखून ते आज काँग्रेस पक्षांतल्यान भायर पडले. आमच्या आमदारा कडेन तांणी संपर्क केलो आनी भारतीय जनता पक्ष जे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वा खाली अमित शहाच्या होम मिनिस्टराच्या एक्शनांनी जे भारत देशाक बरें ते कार्य जे चालू आसा तातूंत व्हांवून घेवपाची तयारी दर्शली. They were a part of my team. It is due to their support that I could win the election. And I didn't want to basically leave them behind. So I said, let us all join together for development of Panjim, and now we are basically development of the party. हे नाट्यमय घडणुके उपरांत GPCC अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान पुराय गट समिती बरखास्त केल्या आणि नव्यान समिती स्थापन करपाचें थारायलां. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन आज पणजेचो ब्लॉक जो आहा तो डिजॉल्व केलो आनी तो डिजॉल्व करून थोड्या दिसा भितर पुन्हा आमी तो रिकॉन्स्टिट्यूट करतले. जी एक जाहीर सभा जाली त्या सभेन पक्षाच्या ध्येय धोरणांक सपोर्ट करपाक उबे रावल्लो तोच आज सांगता CAA आनी NRCक लागून आमी रिजायन जाल्या म्हणून. तो जरी सांगता रिजायन जाले म्हणून तरी अजून पर्यंत आमचे कडेन ताजें रेजिग्नेशन लेटर येवना, पण आमच्या पक्षान तांकां ताज्या पयलींच हो ब्लॉक जो आहा तो डिजॉल्व केल्लो आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 1 आणि 2 वर्सांनी फाटली 36 वर्सां काणकोण तालुक्यांतल्या खोतीगांव पंचायत वाठाराक सारकें उदकूच मेळना. खोतीगांव पंचायतीच्या आवळी, ओवें, बड्डे, मालबड्डे आणि श्रीस्थळ ह्या वाठारांतल्या लोकांक सारकी उदका पुरवण जायना. पायपलायन पुरायपणान कळमेल्या. हे कळमेल्ले पायपलायनींतल्यान उदक गळत आसा, पूण कोणाचे कोणाक पडिल्ले ना. पळयात गोवा 365ची स्पेशल स्टोरी.
वासू पायक गांवकार मंत्री असताना 1984 सरकारान ही पायपलायन घातलेली. उपरांत तिचे कडेन कोणेच लक्ष दिलें ना. पायपलायन झाडावेल्यान खडपावेल्यान मेळत तशी व्हेल्या. फाटली 36 वर्सां ती दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान पुरायपणान कळमेल्या. हे कळमेल्ले पायपलायनींतल्यान उदक गळप चालूच आसा. त्या पायपलायनीची परिस्थिती म्हळ्यार ती घातलेल्या 1982 का केन्ना घातली ती तेणी वासू पायक मिनिस्टर आसतना घातलेली आनी तेन्नाच जाले उदकाची सोय ती तेन्ना. तेजे नंतर त्या पायपलायनीचेर गव्हर्मेंटान कांयच एक्शन केलें ना. ती पायपलायन पुरा गंजली आसतली पुरा कंप्लीट आनी तें उदक पुरा देवळाडी म्हळ्यार वयतालें. देवळा कडेन वाड्यार सगळ्या मेळटा आमकां. शाबल्ल्या वाड्यार म्हण थंय मेळटालें, इवडे सकयल देसाया वाड्यार मेळटालें, मडवळा वाड्यार शाळेडेन सुद्दां मेळटालें. तें आतां खंयच मेळना. फक्त एक बड्ड्यां पुरतें मर्यादीत आहा. बाकी सगळे कडेन त्यो पायपलायन खराब जाले कडेन. ती गव्हर्मेंटान सारकें केलें जाल्यार मातशें सगळ्यांक बेगीन मातशें लोकांक फायदो जातालो. उदक आसा थंय भरपूर. ती पायपलायन कंप्लीट कळमेली आसा. कळमेन तेजी कांय थ्रेडी बिडी कांय ना. आतां जॉयंट मारता जाल्यार ताका कांय हें ना. ते प्लॅस्टिकान ताका गुठलेले आहा आनीक ताका उदक सारकें येना. आनीक म्हणल्यार तेंची टाकी तर सामकी हें जाल्ली आहा. ताका कांय ना. पुराय ताका दार ना. ते पुराय हें जाल्लें आहा. पावसा टायमार प्रॉब्लम म्हळ्यार थोडे कडेन येता थोडे कडेन येना उदक. म्हळ्यार ती गळती ही चालू आसता ताका सारकी उरना. पावसाचेर लोड येता तेजेर पावसा येणी ते हें वाऱ्यान बिऱ्यान मोडटाय पायप आनी मागीर ते दुरुस्त करपा सारकी त्या टायमार वचपाक भरपूर हें कठीण उरता. थिंग जंगल आसल्या कारणान थोडे कडेन वयर सकयल घातले आहे. वयर झाडांचेर हेजेर तेजेर ते लोंबकळून हाडलेले आसा पायप. कामगार आसात ते कांयच कामाचे नात. फकत बसून आसतात. कनिश्ठ अभियंत्याक सांगल्यार तोवूय आयज फाल्यां करीत आसता. आयज मेरेन पायपलायनीची दुरुस्ती जाल्ली दिसून येवंक ना अशें थळावो नागरीक भिकारो देसायान सांगलें. पळयत तो कितें म्हणटा तो. हे कामगार आसताय धड काम करनाय. येता हिंगा बसताय वयताय. आमी कामां येयले म्हण दाखोवपाक. ते एक तर तेमी जेईन येईन तेमकां ऑफिसान बसोवपाचो आमकां उदक मेळटा म्हळ्यार. हे पायपलायन्यो फुटले आय आनी 35 वर्सां फाटली पायपलायन ती आजुनी कांय सरना. तेका मदीं मदीं बंद पडले आय. आनी जेई सांगलें जाल्यार जेई म्हणटा फाल्यां करया पर करया अयर करया. ऑफिसाक पयशे न्ही कितें सरकारान पयशे नाय आनी जेई आमकां सामान दिना असली भाशा उलयताय. पायपलायनींतल्यान हाडलेलें उदक सांठोवन दवरपा खातीर बांदलेली टाकी फुटून व्हांवपाक लागल्या. लोकांनी बोळ घालतकीर सरकारान नवी टाकी बांदून दिली. तेच बरोबर नवीन फिल्टरय घातलेलो. पूण 2 वर्सां जालीं तरी हो फिल्टर सुरूच करूंक ना. विजनरीज कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन फटयल्ल्याची कागाळ माजोड्डे आनी कोलवेच्या लोकांनी अर्थीक गुन्यांव शाखे कडेन केल्या. सोसायटीन गुंतवणूकदारांचे 39 कोटी रुपया बुडल्यात खंय. देखूनच सोसायटी चलोवप्याक अटक करून ताची चवकशी करची आनी आमचे पयशे आमकां मेळोवन दिवचे गुंतवणूकदारांनी मागणी केल्या. ही कारवाय करपाक तांणी 2 दिसांचो वेळ दिला. ह्या काळात कारवाय जायना जाल्यार 2000 गुंतवणूकदारांक घेवन रस्त्यार देवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. कायद्या प्रमाण जी कितें कारवाय करपाक जाय ती आपूण करतलो अशें शाखेचो पुलीस निरीक्षक प्रभू देसायान सांगलें. कितल्याशाच लोकांच्यो एफडी मॅच्युअर जावन लेगीत तांकां अजून मेरेन पयशे मेळूंक नात. हे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीत लोकांचे 39 कोटी रुपया अडकून उरल्यात. माजोर्डेच्या 73 लोकांनी हे सोसायटी आड कागाळ दाखल केल्या. लोटले हे सोसायटीचे मुखेल ऑफिस आसा आनी साश्टीत ताच्यो शाखा. आमकां लुटून वयल्यान सगळ्यांचे जे कोणाचे एफडी मॅच्युअर जाले जुना मुजे पसून एफडी जुलयाच्या म्हयन्यांत हें जाल्ले मॅच्युअर जाल्ले. तेणें म्हाका 1 विकान यो
15 दिसांनी यो अशें म्हणून मागीर लास्टाक तेणें आमकां हे चॅक दिले विदाउट डेट्स. चॅक दिले विदाउट डेट्स. डेट केन्ना घालूं काय विचारल्यार ते सांगता आपण सांगता तेन्ना घालात. आनी आतां आनी लोकांचे आहा हे थंय चॅक बाउन्स जाल्ले. चॅक बाउन्स जाले. आमी 2 दीस गव्हर्मेंटा दिताय इन्क्वायरी कोची हितू आनी आमकां कितें सांगचें अरेस्ट करून तेका आमगे मागणे सगळ्यांचे मागणे तेका अरेस्ट करचें. आनी आमगेले सेकंड आनी 2 दिसान आमकां रिजल्ट मेळना जाल्यार आमी रोडाचे आमगे मोर देन 2000 इन्वेस्टर्स आहाय 2000 प्लस ते सगळे आमी रोडाचे येतले. When we had gone to the meeting at Govind Gowde office, there was Assistant Registrar Mr. Pawar, who was from the Assistant Register. He knew the whole case, and after few days he was released and transferred. So we want to know why he was transferred, knowingly that he was handling this case completely of this fraud of visionaries. I think that he must be linked with Resi was. So we want to know the future action on this matter. We want him to bring it back and start the investigation where this visionaries funds are. We need his help now, right now. Around 73 लोक 73 तांणी एक आमकां कंप्लेन दिल्या अगेन्स्ट विजनरीज अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी हांच्यो ब्रँची आसा सालसेतीक लोटली हेड ऑफिस आनीक ह्या लोकांनी त्या सोसायटी कडेन डेपॉजीट केल्ले पयशे आनीक तांचे मॅच्युरिटी जाला पूण मॅच्युरिटी तांकां मॅच्युरिटी वॅल्यू सोसायटीन दिवं ना. सो कंप्लेन आमकां आतांच मेळ्ळ्या आनी आमी आतां ताजेर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी चालू केल्या. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. सरकार आयकुपाक येनाशिल्ल्या लोकांचे प्रस्न सोडोवपाचो यत्न करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर दिला. खासा क्षमतेचे लोक कोणाचेर निंबून रावनासतना एकामेकांची मदत करतात अशें ताणें सांगलें. मुख्यमंत्र्यान बुधवारा इंटरनॅशनल डेफ समिटाचे उक्तावण केले. ही परिशद मडगावच्या रवींद्र भवनात जाली. ह्या वेळार थळवो आमदार आणि विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत तसेच हेर मान्यस्थ हजर असलेले. Definitely the government of Goa will try to resolve as much as the problem we can. I won't say that all problem will resolve within the short span of time, but from my side and from my government side, will definitely consider whatever the possible as early as. I think very few persons, the normal persons, are working for them, but among themselves, they are very much closely associated within themselves. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. श्री कामाक्षी राळेश्वर रामपुरीश प्रतिष्ठानान 5 तारखेर सामुहीक नवचंडी अनुष्ठानाचे आयोजन केला. अनुष्ठान कामाक्षी देवळाच्या प्रांगणात जातले. लॉटरी पद्दतीन काडिल्ले मुखेल येजमानपद ह्या वर्सा थळावो आमदार सुभाष शिरोडकाराक मेळ्ळा अशें प्रतिष्ठानाचो अध्यक्ष काशीनाथ नायकान सांगलें. श्री कामाक्षी राळेश्वर रामपुरी प्रतिष्ठान शिरोडा गोवा ही आमची कुळावळी मंडळाची संस्था. आतां 20 वर्सांनी ही संस्था आमी तयार केल्या आनी आमगे आतां हे संस्थेक आमी सगळो हवनद्वारा नवचंडी अनुष्ठान करता. ते अनुष्ठान आमगेले 14 वर्सां जाली आनी आतां आमगेले 15वें वर्स आनी 15वी तारीख 4 तारखेक आमगेले हांगा सांजचे 4 श्री कामाक्षी राळेश्वर रामपुरी प्रतिष्ठानाचे सगळे देव देवता ह्या वाठाराचे जे देव देवता आसा तांकां सगळ्यांक एक आमचो भोवमान काडपाचो आसा आनी तो ते दिसा आमी तारीख 4 सांजचो 4 भोवमान काडटले आनी तो सगळे देव देवता भोवमान आमी दितले. यंदाचे वर्सा आमचे बेताळाचे जे गुरू आसात सेवा करणारे ते आमचे आमदार आणि माजी मंत्री बाब सुभाष शिरोडकर हे मुख्य यजमान आसात आणि त्याचे बरोबर आनीक आमचे 60 नांवां येयल्लीं आसात. सगळे शेनवार दिसा सांजचे येतले. सगळ्या देवाच्या भोवमानाक हात लायतले. इतरही भावीक भक्तगण येतले
आणि दुसरे दिसा सकाळी 7:30 वाजून पुजेक सुरवात जातली. आता मारुया हेर खबरांचेर नदर. पळोवया न्यूज राऊंडअप. वेस्टर्न बायपासाच्या मार्गात येवपी घरां मोडपाचो आदेश दिला, पूण घरधन्यांक लुकसाण भरपाय दिवपाचे सोडूनच दियात. तेंचे पुनर्वसन लेगीत करूंक ना, नावेलेचो आमदार लोइझीन फालेरान सांगलें. आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान लोकांक घरां बांदून दिवपा खातीर 2017 मेरेनचो वेळ मागून घेतलेलो, पूण अजून मेरेन कांयच जावंक नाशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. We have identified 4 plots for 4 Mundkars. That land was belonging earlier to the Water Resource Department. That is transferred to them, PWD. The plots are earmarked by the Directorate of Land Survey. आता कितके लेंगे इंजिनियरांनी आनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी ती जमीन जी आहली 10 मेत्रां वयर ती सगळी वयली आनी 10 मेत्रां वयर आहलो ती आतां 1 मीटर बिलो द लेक इज गॉन. सो जेन्ना लेक बांदली ही 4 घरां जमीन आतां 1 मेत्र उदकां बुडयल्या. They were supposed to construct the houses. जी फायल ओरयता सकयल येता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बुधवारा फातर्प्या वचून शांतादुर्गा कुंकळकान्नीचे दर्शन घेतले. सध्या देवीची जात्रा सुरू आसा. हे जात्रेक लाखांनी लोक हजेरी लावन देवीचे दर्शन घेतात. फोंडेच्या वजनमाप खात्यान बिरेस्तारा सुंदरम मोटर्स आस्थापनाचेर कारवाय केली. हे कारवायेत खात्यान ब्रेक ऑयलीचे 300 कॅन जप्त केल्यात. बाजारात तांचे मोल आसा 1.5 लाख रुपया. कॅनांचेर उत्पादन तारीख नाशिल्ल्यान खात्यान ही कारवाय केल्या. गोमंतक मराठा समाजान 7 तारखेर बायला सशक्तीकरण कार्यावळीचे आयोजन केल्या. आदली मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकराचे जयंतीक तांणी ही कार्यावळ दवरल्या. पणजेच्या दयानंद स्मृती सभाघरांत सकाळी 9:30 ही कार्यावळ जातली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार, फोंडेच्यान कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. कोंकणी भास आनी गोंयकार आशिल्ल्यानच तियात्राच्या माड नामना मेळोवंक पावलो. कोंकणी थिएटरांत वावरिल्ल्याचो अभिमान आसा. तियात्रांचो सुपरस्टार प्रिन्स जॅकोबाची ही उतरां. ताका स्पंदन लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड फावो जाला. स्पंदनाचे 9वे वर्सुकी ग्लोबल आर्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया आनी 106वो स्पंदन आर्ट इन्क्रेडिबल टॅलंट सुवाळो तशेंच स्पंदन सोशल अवॉर्ड सेरेमनीचे बुधवारा उक्तावण जालें. ह्या वेळार शकुंतला भरणे आनी अवधूत चारीक स्पंदनाचो सोशल क्रिएटिव्ह पुरस्कार भेटयलो. आदित्य हरमलकाराक स्पंदन यूथ ऑफ इंडिया जाल्यार बाल कलाकार तन्मय खबरेक स्पंदन किड ऑफ इंडिया पुरस्कार दिलो. तेच बराबर भारतांतल्या हेर कलाकारांच्या चित्र प्रदर्शनाचे उक्तावण जालें. हे प्रदर्शन 31 जानेवारी मेरेन चालू उरतलें. तियात्र फिल्म ह्या फिल्डांत असल्या ऑलमोस्ट 4 decades जाले, ऑलमोस्ट 40 years. I started acting at the age of 13, 13 वर्सांचो आसतना. आनी कसो बघता कोंकणी माय भाशेंतल्यानूच हांव वयर सरलां आनी जे तेंगशेर पावलां ते कोंकणी भाशेंतल्यानूच गोंयकारानूच म्हाका वयर दवरलां. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.